BCCIचो जोड सचिव रोहन गावस देसायाचो कुडचड्याच्या काबराच्या गडाचेर दावो. विधानसभा वेंचणूक कुडचडेच्यान लढपाची इत्सा आसा, मात निमाणो निर्णय खंय पक्षाचो. यू हॅव पॉलिटिकल एम्बिशन नाव ते काय अशें लिपून राविल्लें ना आनी तुमची पॉलिटिकल एम्बिशना लागून भरपूर वाद जाल्यात, अंतर्गत सारकी दुसफूस जाल्या. हाव आर यू लुकिंग एट इट अँड वॉट इज दॅट एम्बिशन? सांगात. पहिली गोष्ट म्हणल्यार माझे पॉलिटिकल एम्बिशनाक लागून कोणाक त्रास जावचे ना अशें तुम्ही म्हणटात. एम्बिशन हे प्रत्येक मनशाचें आसता. हय, तुझें एम्बिशन आसतलें, म्हाजें एम्बिशन आसा, पूण आमी कोणाक त्रास करपाक लागून आमी एम्बिशन अशें दवरूं ना. दुसऱ्याक जर दिसता जाल्यार आपल्याक त्रास जाता म्हणून. दुसऱ्याक दिसता जाल्यार तो तेजी इनसेक्युरिटी, म्हाजी न्ही. आतां पॉलिटिकल म्हणटा आमी काम करीत येयले, आमी सोशल फिल्डान आसा, आमी प्रत्येक जाण आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, आमी काम करीत आयल्या आनी फाल्यां आमकां पक्षय सांगता की काम करा म्हणून. आमी कोणाच्या दबावा खाली येयना. हांव आतां युवा मोर्चाचो मेंबर आसा, प्लस आमी सोशल मिडिया, हांव सावथ गोवा को कन्व्हेनर आशिल्लो, म्हणजे जेन्ना लास्ट, आनी आमी ते इलेक्शनाकय आमी फाटली आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आमी काम करीत आयल्या. आतां तो खंय तरी जसो काम करून करून जसो मनीस मुखार सरता आनी दुसरो मुखारलो मनीस जर इनसेक्युअर जाता जाल्यार इट इज हीज फेलियर अशें हांव म्हणटा. आनी आमच्या पक्षाची एक रीत आसा, एक शिस्त आसा. आमी केन्नाच आमकां टिकेट जाय म्हणून खंयचोच अपेक्षीत कोण आसा वो कोणाक टिकेट जाय तो केन्नाच आपल्या हितून सांगचो ना. आमचे पक्षान कशें आसा, आमची एक सिस्टम आसा, आमचें काम पळयता. सपोज तांकां दिसता की बाबा रोहन कॅन बी अ प्रोबेबल कॅन्डिडेट जाल्यार टिकेट मेळटली. लोकांक जर दिसता जाल्यार टिकेट मेळटली. म्हाका इच्छा अजुनूय सांगता, म्हाका इच्छा आसा, म्हाका काम करपाची इच्छा आसा, लोकां खातीर काम करपाची इच्छा आसा, पक्षा खातीर काम करपाची इच्छा आसा. ती आसाच म्हाका, ती पयलींच्यान आसा, ती केन्ना हांवें लिपोवनूय दवरूं ना. तिकीट दिवप ना दिवप हे पक्षाचेर आसा. दॅट आय अग्री. तुमकां इच्छा आसा कितें म्हणून? तुमकां कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा 2027? हय, ऑब्वियसली आसा. आनी एक जो सामको आतां लेट अस वाय टू बीट अराउंड द बुश, डायरेक्ट सारकी, यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम कुडचडे? आतां कुडचडेचो वोटर फाल्यां सकाळीं म्हाका सपोज टिकेट दिताय बीन जाल्यार हांव खंय केप्यां आनी कुंकळ्या आनी सांग्यार आनी काणकोण वचून काय हांव लडोवपाक शकना. इतली व्हडली हेंय ना म्हणजे की आमच्या गांवांत आमचें कितें आसा जाल्यार कितें काम आमचें कुडचड्यारच आसा न्ही. बट एकच थंय प्रश्न येता की यू हॅव अ सिटींग बीजेपी एमएलए इन कुडचडे. येस. मागीर हय, बीजेपी आमदारा खातीर आमीय काम केलां. फाटल्या 22 इलेक्शनाक आमच्या आमदाराक निवडून हाडपाक कुडचड्यार हांवूय भोंवलां, हांवेंय हें केलां. हांव तेंच म्हणटा न्ही तुका, आमी काम करता. तुका हांवें स्टार्टिंगच सांगलें, मुखाल्ल्या मनशाक जर तूं म्हणटा की प्रॉब्लम जाता जाल्यार इट इज नॉट माय फॉल्ट. लोक फायनली एंड ऑफ द डे वोटर जे कोण आसता ते लोक आसता आनी लोकांक कितें दिसता, पक्षाक कितें दिसता तें जातलें. हांवें केन्ना म्हाजी इच्छा आसतलीच. हांव खंयच शाय जायना की म्हाजी कितें इच्छा ती हांव ना म्हणपाक शकना. म्हाजी इच्छा आसा ती आसाच इच्छा, म्हाका काम करपाची इच्छा आसा. मात हांव फाल्यां हांव कोणाक वायट दिसता म्हणून हांव काम करपाचें बंद करूं? पण एक सिटींग एमएलएक दिसतलेच न्ही सारकें. आनी यू आर नॉट अ वीक कॅन्डिडेट, यू आर अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट. इफ यू आर अ कॅन्डिडेट, इफ यू आर अ चॅलेंज, यू आर अ स्ट्रॉंग चॅलेंज. सो मुखाल्ल्या मनशाक मातशी धाकधूक जातलीच न्ही. तेजेर हांव काय उलोवपाक शकना प्रमोद, कारण हांव तशें चिंतून कोणाक प्रेशर हाडपाक वो कितें हें करपाक लागून आमी काम करनात. आमी एक लोकांचे गरजेक लागून आमी काम. तुमी म्हणटात इन व्हेरी सिंपल टर्म्स, तुमकां 2027 कुडचडेच्यान कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा आसा. तिकीट दिवप काय ना हे पक्ष थारायतलो. लोक थारायतले, पक्ष थारायतलो, ऑब्वियसली. बट यू आर व्हेरी क्लियर दॅट तुमी त्या दृश्टीन काम करतले. कोण ना म्हणटलो? फाल्यां मुखाल्ल्यान जर म्हाका पक्षान सांगलें की रोहन तूं कुडचड्यार लढय म्हळ्यार हांव ना म्हणचो ना न्ही. कोणूय ना म्हणचो. म्हाज्या जाग्यार आनी कोणाक खंयच्याय कार्यकर्त्याक दवरलो जाल्यार कोण ना म्हणचो ना. तें साहजीक आसा. तूं म्हणटा फाल्यां सकाळीं म्हाका कोणी उणें बरयता जाल्यार हांव ती अशी नाका म्हणचो ना न्ही म्हाका. गोंयचे क्रिकेटर्स केन्ना टीम इंडियात खेळटले काय विचारल्यार रोहनान अशी जाप दिली. मॅन इन ब्लू इज गोइंग टू प्ले फॉर गोवा. एक वायट दिसता की मॅन इन गोवा इज स्टील नॉट प्लेइंग फॉर मॅन इन ब्लू. हांव प्रत्येक प्लेयरा कडेन, तुमी रणजी ट्रॉफीच्या खंयच्याय प्लेयरा कडेन विचारा, फाटले 2-2.5 वर्सां हांवें प्रत्येक प्लेयरा कडेन ह्या गोश्टीचेर हांवें इन डिटेलान उलयलां. आनी म्हाका हे सगळे जो रिसर्च असो जो हांवें 2 वर्सांनी केलो, जो म्हाका प्लेयरां बरोबर रावपाक टायम मेळ्ळो, तातूंत भितर म्हाका एकूच गोश्ट दिसली की ती म्हणटा ती मेंटल रेडिनस आमची ना.
जे आमचे एक मेंटल टफनेस म्हणटा खंयची गोष्ट करता आसतना कशी? कशी आतां तोच मेन विशय आसा. आतां खंयचोय तज्ञ डॉक्टर धर फॉर एक एग्जांपल, जो ओपन हार्ट सर्जरी करता, सपोज तो मेंटली रेडी ना दॅट पर्सन वील डाय. सेम थिंग हॅपन्स विथ आवर क्रिकेटर्स. दे आर नॉट रेडी, दॅट्स वाय दे आर लुझिंग. नॉट रेडी म्हणजे कशें? नॉट रेडी एज इन एक मोठी स्टेज आयली न्ही जाल्यार त्या खंय तरी मातशें तांकां झक्क जाता. म्हणल्यार आतां फाल्यां सकाळी गोवा इज प्लेइंग अगेन्स्ट कर्नाटका ऑर एनी अदर बीग स्टेट्स. प्लेयर्स आर सिमिलर. दोगांय कॅपेबल आसता आनी दोगांची टॅक्नीक सगळी सारकी आसता. एवरीथींग इज करेक्ट. फक्त एक तो मेंटल खंय तरी ब्लॉक उरता की अरे कर्नाटका व्हडली स्टेट, व्हडले प्लेयर, तो इंडिया प्लेयर खेळटा, तो अमको खेळा, तो तमको खेळा, दबावा सकयल येता आनी थंय खंय तरी आमचें कोलॅप्स जाता अशें म्हाका दिसून आयलां. आनी तेंच रिजन आशिल्लें. हांव इन डिटेल विवेस लक्ष्मणा कडेन ह्या एक पॉयंटाचेरच उलयल्लो की हेंच आमकां एक चेंज करपाक जाय. कारण म्हाका आमच्या प्लेयरां मदीं कांयच कमी दिसना. फाल्यां सकाळी तूं विराट कोहलीक कंपेर केलो आनी आमच्या गोंयच्या एक प्लेयराक कंपेर केलो, दे वील बी सेम. टॅक्नीक वायज दे वील बी सेम. एवरीथींग वील बी सेम. बट ही इज विराट कोहली बिकॉज ऑफ हीज मेंटली, बिकॉज ही हॅज अ डाय हार्ड एटिट्यूड. आनी आमचो खंय तरी प्लेयर थंय कमी पडटा. हांव असं म्हणना की तो फेल जाला, तो खंय तरी कमी पडटा म्हणून तें तशें जाता. आनी हें ओवरऑल हो चेंज करपाची आयची गरज आसा. आनी आमी ताजे खातीर एज अ गोवा क्रिकेट असोसिएशन जेन्ना हांव सेक्रेटरी आशिल्लो, आतांचे जी कमिटी आसा तेंच्यांनी हो डिसिजन घेतला आनी इट इज ऑलरेडी शेड्युल्ड आय थिंक इन द मंथ मे सेकंड हाफ अशें कितें केन्ना तरी तो वर्कशॉप आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.